दारबांदोडा हांव विनायक गांवस दारबांदोडा तालुका ट्रक ओनर। आयज आमी मायनींग डिपेंडंट जे लोक आसा तेंच्यांनी पिसफूल कॅन्डल मार्च हांगा फोंड्या काडलेलो आसा। फोंड्या मार्केट सुद्दां आयज मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान एफेक्ट जाल्ले आसा आनी एक आमी कॅन्डल मार्च काडून पिसफूल एजिटेशन चालू आसा आमचें, तेजो हो भाग म्हणून आयज फोंड्या आमी हो कॅन्डल मार्च काडलेलो आसा। खुबश्या घरांनी खूब हे मायनिंगेचो त्रास जाल्लो आसा आनी खुबश्या लोकांक जॉब्स ना, घरा बेकार पडिल्ले आसा लोक। जेवणा पासून म्हणजे भुरग्यांच्या एज्युकेशनाक जो त्रास जाल्लो आसा। सो आमकां पूर्ण खात्री आसा की आमचे लिडर श्री सुदीन ढवळीकर ह्यांच्या पूर्ण सहकार्यान हे जाता तो सगळो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो आनी रायझींग फोंडाचे आमचे चेअरपर्सन श्री प्रदीप नायक आनी पूर्ण रायझींग फोंडाचे आमचे जे पॅनल आसा त्याच प्रमाणे आमचो जो प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट अनिल नायक आनी आमचे सेंट्रल कमिटी मेंबर सुमित वेरेकार हे पूर्ण सपोर्ट मायनिंगेचो लोकांक आमी दिवपाक आयल्यात आनी मगो तर्फे आनी श्री सुदीन ढवळीकर आनी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर तर्फे आमचो पूर्ण सपोर्ट हो फोंडेकारांक आनी गोंयकारांक आसतलो। सरकाराक उजवाड दाखोवपा जाय की आमी त्रासान पडल्या आनी आयज आमी परत एकदा खंय तरी बोवाळ करता की सरकाराक जाग येता। आमी जेन्ना पणजे गेले तेन्ना आमचे लाठीचार्ज केलो। आयज आमी त्या लाठीचार्जाचो निशेध करता। आमकां दोनी बाजू सांबाळपाक कळटा। आयज आमी थंडपणान हांगा कॅन्डल मार्च काडून फोंड्या बाजारपेठेर आमकां सहकार्य दिल्ले सगळे लोक आमी मायनींग डिपेंडंट लोक आयज खूब त्रासान पडलेले आसा। तेन्ना आमचे सगळ्यांचे सहकार्य फोंडेच्या भागाच्या लोकांचे सुद्दां आमकां जाय जाल्यार बाकी सगळे पक्ष आसूं दिशाभूल करतात ती दिशाभूल करपाक आमी घेवपाचें ना। आयज हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक हांव परत एकदां आव्हान करता की फाल्यां सांजची 4 उसगांव तिस्कार आमची जाहीर सभा जातली आनी ह्या जाहीर सभेक आमी गोंयच्या 40 आमदारांक आनी 3 खासदारांक आपयल्ले आसा। फक्त तांकां आपोवपाचें कारण म्हणजे आमकां तेंचे कडल्यान उतर जाय की तुमी कितें करता। जो मायनिंगाचो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करपा खातीर गेले आमी 8 दीस 10 दीस जाले प्रयत्न करतात। हो आज शेवटचो हे आसात आनी फाल्यां एक भव्य अशी जाहीर सभा आमची जाता। आमी सरकाराक गेले 10 दीस हेच पटोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो कारण 7 फेब्रुवारीक जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सेकंड रिन्यूअल जी आशिल्ली ती रद्द केली आनी डायरेक्शन दिली स्टेट गव्हर्मेंटाक की नवीन लिजा तुम्ही ग्रँट करात आणि तुमचे मायन सुरू करात। हो जो भाग असा हो शेवटपर्यंत कोणाक अजून कळला की म्हाका खबर ना। आज पूण ताचेर थोडेशे लायट पडले म्हणजे आज क्लाउड आल्यावर स्टेटमेंट येईल आणि स्टेटमेंटात ताणें सांगला की सुप्रीम कोर्टान मायनी बंद करूं ना, मायनी चालू दवरपाक जाय दवरपाक गरज आसा आणि लोकांचे आपणाक हे आसा वगैरे ताणें बरेचश्यो गोश्टी तेजेर हांव तर सगळ्यांनी वाचले बी। सांगपाचो मुद्दो की हो विषय कितलो ज्वलंत आसा, कितले लोक हांगा एफेक्टेड आसात। जवळ जवळ 3 लाख लोक 6 तालुक्याचे लोक हांगा एफेक्टेड आसात आणि 1/3 गोवा जेन्ना एफेक्टेड आसता आणि जो बॅकबोन जशें सगळ्यांनी सांगलें आणि ही वस्तुस्थिती आसा जेन्ना पासून गोंय स्वातंत्र्य जावच्या पयलीं पासून म्हणजे म्हाजो बर्थ 1956 तेच्या पयलीं मायन चालू आशिल्ली म्हणजे बापूय म्हाजो त्या वेळार मायन वर्कर आशिल्लो।